विश्व कोंकणी सीधा प्रसाराचे कोंकणी साहित्याची गोडी हाजे अनेक अंकाक तुमका स्वागत. कोंकणी साहित्यांतले अनेक भाव प्रकट करचे अनेक गोड गोड घास घेवन हांव आयल्या. मिगेल नाव स्मिता शेणै. घरांतू अशी बशिल तेन्ना तुमकां केन्ना पुणी दिसलावे ह्या घरांतू आम्ही मात्र न्ही आनी ಸ್ವಲ್ಪ विंगड सकट संसार आसच्या पुरो म्हळ्यार खंयकी एक विंद्रा संसारू एक जळारा संसारू मुये संसारू त्यांतू लेक्काक मेळचना तशीच माजरा संसारू सुण्या संसारू फुडली कालांतू गायचे संसारू आमगेल घरांत आसताशिल्लो. घर मनशाल मात्र न्ही चारी वणती बांधले सतन त्या मनशाल जायना. मनीषू प्रकृतीच भागू आणि घरय सर्व प्राणीक संबंध पाविले म्हणल्यार एक होड विचार असल एक विचार प्रकट करचे एक विशिष्ट कवी कोंकणीन तस हांगेले नाव काशीनाथ शंबा लोलयेंकार. हानी 1957 अंतू गोयांतू जल्मा आयिल्ले एक कोंकणीचे विशिष्ट कवी. विशिष्ट कसं लाग म्हणटा म्हळ्यार हांगेल साहित्यांतू आमकां एक अतिवास्तववाद म्हळ्यार सरियलिझम पळोवच्याक मेळटा. हे एक विशेष गुण म्हळ्यार कोंकणी साहित्य मात्र न्ही जगत्याचे खंयचे साहित्य तुम्ही काण पळयल्यार हांगेले हे सरियलिझम आमकां हांगेल साहित्यांतू आयडेंटिफाय जावचे कळटा. एक विलक्षण वादू हांत भितर आसा पळोवच्याक सरळ म्हूण दिसचे हांगेल साहित्य वाजिलेल तेन्ना एक तत्वज्ञान अधिकडे ते आमकां आपोवन व्हरतशचे आमगेल अनुभवा येता. अशें जावन हांव एक विशेष कवी म्हणून काशीनाथ शंबा लोलयेंकार हांकां आपयता. काशीनाथ शांबा लोलयेंकार हांगेल नाव म्हळ्यार निज नाव SD तेंडुलकर म्हूण आशिल्लें. काशीनाथ शांबा लोलयेंकार हांगेले एक काव्य नाव जावन आसा. हांगेली एक कविता आज हांव घेवन आयल्या. हे कवितेचे विशिष्ट कसने म्हळ्यार हाका नाव ना. कविता अशी आसा. घरांतू मनशांच न्हू माजरां कुत्री बी जाय त्या बगर घराक घरपण याना. घरांत उंदीर जाय घरांत जरले जाय घरांत जायो पाली घरांत जायी जळारां. घरांतू आदी मध्ये येवंक जाय सोयरे आयुष्यांत एकदा तरी घरांत येवंक जाय सोरोप त्या बगैर घराक घरपण याना. घर फकत मनशाचेच आनी मनशा खातीरच न्हू घर आख्या प्राणी मात्रांचे. हांव रावता त्या घरांत हें सगळें आसा. हांव रावता त्या घरांत हें सगळें आसा फकत हांव ना. अशीच कविता. हे वाचिल्लें तेन्ना हांव सांगिल गुण म्हळ्यार एक विशिष्टपण हांत भितर तुमकां अनुभवाक येवन आसच्या पुरो. घरांतू मनशच न्हू म्हळ्यार न्हय म्हण मनश मात्र न्हय माजरां सुणी हानी जाय त्या सकट नातल्यार घराक घरपण याना. मनशाल जीवन तागेल सुತ್ತमुत्त आसचे एक प्रकृती वट्टू मेळून घेतला. मनीस हा विंगड राबता हा विंगडची म्हळ्यार जायना. आता मी 10 माळ्यार 12 माळ्यार 20 माळ्यार राबता ती प्रकृती लोटू सहवासू आमगेल मस्त उणी जाला. आता सुणी पोसतशना गाय पोसतशना माजरान तो येवच्याक ना. अशी मनुष्य प्रकृती तुकून दूर आसून आपण विंगडाची म्हळ्यार एक वादू सृष्टी करतस जाल्यार ह्या कवितेन सांगता ती घरांतू हुंदीर जाय विंदूर जाय घरांतू जरले जाय. आमकां मस्त मर्याद करता कोणी आयिल तेन्ना जरलो धांवल्यार जाल्यार त्या घराचे भाग तशी जाय पाली. घरांत जाय जळारां पारली म्हळ्यार सोकणी पारली असले चर्चे. त्यानंतर घरांत जाय जळारां मंगळूर आणि मस्त नगर जळार मस्त सती जाल्यार आमी नाक म्हळ्यार जळार येता ती आमी जळार भायर दवरच्याक मस्त प्रयत्न करतात जाल्यार मस्त पटी हें साध्य जायना. कित्याक म्हळ्यार मनशान आशिल्ले कडेन ही प्राण्यो आसचेची तशें जावन त्या प्रकृती भागू म्हूण आमी लेक्काची पडटा. मुखारी घरांतू आदी मध्ये येवंक जाय सोयरे
तत्तावळी सोयऱ्यान येवका म्हळेले सोयऱ्यान आयल्यारी एक चेडू वागतवे भारी संतोषू तांगेले जरा डान्स कोण दाखोवचे पद सांगून दाखोवचे तांगे स्कूलाच क्राफ्ट वर्क दाखोवचे तांगेले हात दवरून बसचे न्हिदोवचे सोयऱ्याल वेर मस्त मोगू मी तर म्हळ्यार ताका बिश्टायनाची मोग करता ती वतना खर्चाक 100 रुपये की दिवन वता ती म्हळ्यार एक आशा तशें जावन घरांत सोयऱ्या येयल तेन्ना ते गलगलू विंगड तेन्ना एक घरांत एक बदलावण येता एक संबंध वाडटा आमी कोणातेय वचन अशी चेडवांक होड केलेले तेन्ना तांगेल सामाजीक जीवन कश्टात जाता मुखारी तशीची सोयऱ्यान घरा आयल तेन्ना ते घर घर म्हणून घेता तशीची आयुश्यांत एकवा तरी घरांत येवंक जाय सोरोपू देवडान आयल तेन्ना खंयची म्हणे हलचल घलाट घरांत जगता म्हळ्यार उडगास करा खंय जाव दिवड आयल तेन्ना खंय गेलो हांगा आयलो थंय गेलो बाल मात दिसता माती मात दिसता काल येयलो काते सोण गेल्लो अशी आमगेला तूं दिवडान आयल तेन्ना मस्त एक लागीं घरची येवन पळयताची विंगड जाती जीवड जाल्यार धरयताची देवालो म्हळ्यार नाग जाल्यार धरोची काम ना ताका कसं कोरका क्रम प्रकार तें करचें आस सरपाक एक ओड एक भंय आस भक्ती आस हे प्रकृती वटू आमी मेळण घेतिल दाखयता एक 2 पाटी पुणी सरप आयल तेन्ना मनशाक हांव एकलो न्हय म्हळ्यार भावन येता अशी कवी सांगता त्या बगैर घराक घरपण येयना घराच्यान पुरो ओट्टू जेवका जाल्यार तांणी हे सरपाक जेवो एक आमगे सोयऱ्याक जेवो कशी तांणी पळोवन घेता ती हे तांगेले एकवट दाखयता तांणी कशी मोगारी आसताची विंगडा लोटू तांगेले घर कशी वांटून घेता ती म्हळ्यार दाखयता तो तशीची घर फकत मनशाचेच आनी मनशा खातीरच न्हू हे घर मिगेले आमगेले म्हळ्यार कोणी येवच्या नजी म्हूण ना प्राणी हांतू भितर येवच्याक ना म्हण आमी लेखता ती सोकणी इतले काळ लागतील सोकणी खंय तुकून आयल्या बाई सोकणी पिल्ल 2-4 दिसता ती घर बांदून घर ग्रह प्रवेश जावन ಸ್ವಲ್ಪ दिसान ती तांतू प्राणी बोंच्या सुरू जाता तुम्ही ऑब्जर्व करा त्या दळताना सोकणी खंय आशिल्ली ती मनशान आयल कडेन आयली दिव लायता ती ताका खावच्या जेवका जाल्यार वस्तू मेळटा थंय एक आहार एक सरपळी तयार जाता घरा भितर ता एक इकोसिस्टम तशी घर मनशा खातीरच न्हू घर आख्या प्राणी मात्रांचे प्रकृती मध्ये आसचे आमगेल घर सर्व प्राणीले हांत भितर खंयची प्राणी येवचे जाता आमी 4 एक वणाती बांदिल सतना आमगेल घर हे म्हण आमी राबले सतना आमी प्रकृती तुकून दूर जायना म्हळ्यार एक भाव हे कवितेंत आमी पळोव येता हे नाव नतील कविता विशिष्ट कविता कडेरी पंचलायन कशें पळया सगळे हांव म्हणलें कविता हांगेली तत्वज्ञानादी कडेन आमकां व्हरता म्हळेलें हे वाचून म्हाका मस्त भावना आयल्यो कवी कसो सांगू भायर सरला आनीक विश्लेषण केल्यार मस्त अर्थ हंत भितर येवचे पुरो अखरीचे दोन्ही साल अशें आसा ती हांव रावता त्या घरांत हे सगळें आसा फकत हांव ना हांव राबची घरांत हे सगळें आसा म्हणून हांव ना म्हण बरी हांव म्हण ना म्हण फकत म्हळ्यार बरी हांव केवल हांव ना म्हण सांगो गेलेली एक आमगेले अंगा भितर मना भितर पळयल्यार मस्त नमुन्या प्राणी आमगेल्या मनान थंय आसा ती मनशाल मात्र गुण नाही आमकां केलो पटी मनशीपण ना आमगे लागी विंगड पुरा प्राणी गुण आमगेलांत आसा केलो पटी पळोवचे गेल्यार मनशालेकिंत प्राणील गुण चांग दिसता आमकां तशी प्रकृतींत तशी घरांतूय हे सगळे प्राणी आसाची जाल्यार केवल हांव ना म्हूण सांगता म्हळ्यार मिगेल अस्तित्व आनी तांगेले मेळण घेतला म्हळ्यार भाव आसच्याक पुरो एके तांणी पुरो आशिल्ले निमित्त मिगेल अस्तित्वाक एक मोल आयला आमगेल घर घर जाला म्हळ्यार एक भाव आसच्याक पुरो आनीक योचन केल्यार तुमकांय सुमास कडांतली गोडसाणी रसस्वादन करच्याक साध्य जाता असले एक सुंदर जाल्यार बरी सरळ जाल्यार विचाराक लावची तसले कविता नावनतील कविता काशीनाथ शांबा लोलयेंकार हांणी बरयल्ली आसा हांका 2010 इसवेंत मथायस कुटाम अवॉर्ड प्रदान जाला तशीची हांणी 5 पुस्तकय प्रकट केली ती हांगेले पुस्तकां नांव आयकल्यार
हांगेल भितर अशें एक अभिव्यक्त करचे एक आशा एक हांव कशें की सांगच्या भायर सरला म्हणल्यार एक तांगेली एक भावना हातू दिसता तशीच हाजे नांव पळयल्यार तुमी पुस्तका नांव पळयल्यार हे जी एक कविता साल अशी आसा ती असल विशिष्ट कविता पुस्तक आनी बरयला 1982 तकून 2010 भितर आनी 5 पुस्तक बरयली ती तांतू सुरेचे काशी म्हणटा म्हणटा सांगता म्हण काशी म्हणलो म्हणटा म्हण काशी म्हण आपण काशीनाथ शांबा लोलयेंकार हे हांगेल काव्य नाम म्हण सांगले हांवें तशीच अनेक कविते पुस्तक काशीक म्हणचेच पडता मस्तपटी आमकां दिसता म्हणकाचीच हे सांगकाचीच म्हण केलो पटी हे अस्वस्थता आमगेल भितर येवची हेच एक साहित्य जावन भायर पडचे अवकाश आसता आमीची केलो पटी बरयनाची जाल्यार हांणी एक पुस्तक प्रकट केला काशीक म्हणचेच पडता म्हण म्हणटलोच हांव म्हणलें मागीर काशीन म्हणपाची सोडूंक ना म्हणपाचे सोडूंक ना म्हळ्यार हांव उल्लोचे राबयना हे तिनी हांगेल 3 पुस्तकाचे शीर्षिका नाव जावन आसल्यार आनी 2 पुस्तकांनी मागीर बरयलें आसा काव्यसूत्र आनी खंडकाव्य म्हळ्यार 2 पुस्तक आजी श्री काशीनाथ शांबा लोलयेंकार म्हळ्यार गोंयचे एक विशिष्ट कोंकणी कवी लेखसान परिचय करचे प्रयत्न हांव केला हांगेले नाव ना हे कवितेक तसले कविता एक व्हड विचार आमगेल मनान तो आजी उपजोन गेला तेका म्हळ्यार प्रकृती मदें तूं मनशाल घर बरी मनशाक न्हय हांत भितर दुसऱ्यान येवका सोयऱ्यान येवका दिवडान येवका प्राणीन येवका तेदन मात्र घर घर म्हणून घेता म्हळ्यार एक व्हड तत्वज्ञान हे कविते मुखेन हांणी सांगिल्लें आसा आनी एक पटी अनेक कोंकणी भाशेंतली अनेक गोडी गोडी विषय घेवन हांव तुमगेर मुखार येवचे प्रयत्न करता नमस्कार